आयची प्रेस घेवपाचें मूळ कारण असलें आमचे एक पेडणेकार भाव उदय महाले जे निमंत्रक आसात मोपा पीडित जनसंघटना तांच्यांनी जो एक उलो मारला आमच्या पेडणेकारांक तशेंच गोमंतक्याक, कारण तांच्यांनी एक तारखेक कासारवणे ग्रामपंचायतीन सगळ्यांचे धरणे आंदोलन दवरलेलें आसा. खरें सांगपाचें म्हणजे मिशन फॉर लोकल जे आसा तेंचें कार्य हेच आसा, कारण एक तर सगळ्यात महत्वाचे आमच्या पेडण्याच्या लोकांक फायदो जावपाचो. हेसर आमी राजकारण हाडूंक सोदिना. आमी आतां कितें चिंततात, जे तेणी आतां स्पेशली उदय महालेन जे आतां तेंच्यांनी जे आयज धरणे दवरला हे बेरोजगार लोकांक पेडण्याच्या तांकां आमच्या हितून बरे जॉब मेळनात GMRान. खरेंच वायट दिसता, आमकांय वायट दिसता. ताका लागून आमचो ताका संपूर्ण हे आसा तांकां आमी ताका घोशीत करता. आमची संपूर्ण मिशन फॉर लोकलच्या वतीन ताका आमी सपोर्ट आसा. आतां कितें आसा, आमच्या एअरपोर्टाचेर बऱ्याच जाणांची जागा गेल्या, बऱ्याच जाणांची घरां उद्ध्वस्त जालेली आसात, पण जॉब्स मेळूंक ना. ह्यो मेजर इश्यू आसा आनी म्हाका दिसता त्याच्यासाठी प्रत्येक आमच्या कार्यकर्त्यांनी पेडणेकारांनी त्या दिसा तांकां पाठिंबो दिवप खूप गरजेची गोष्ट आसा. कारण बरेचशे भुरगे आमचे स्पेशली बरे वेल एज्युकेटेड आसात, ते टेम्पररी कामाक आसात, परमनंट ना, ते आउटसोर्सिंगच्या हितून काम करतात. ताका लागून म्हाका दिसता ह्यो जो एकवट आसा जेणे करून ही मेसेज सगळ्या आमच्या सरकाराक पयलीं पावोनी. सरकाराकय कितें दिसता एवरी टायम कोण आमचे उठाव करिनात, पेडणेकार भायर सरनात, फक्त पत्रकार विरोध करतात इतलेच. पण ही वस्तुस्थिती ही दाखोवपासाठी आमी सगळे पेडण्याच्या स्पेशली बेरोजगार जे युवक युवती आसात, तसेच इवन एज्युकेटेड लोक, खूप हायली एज्युकेटेड लोक साधारण जे काम करतात त्यांच्यानी त्या दिसा आपली उपस्थिती 10-15 मिनटांसाठी लावची. स्पेशली म्हणजे महिला वर्गांकय एक आसा, एक आव्हान आसा की तुम्ही महिलांनी सुद्धा त्या दिसाच्या प्रोग्रामाक 10-15 मिनटांसाठी येऊन आपली उपस्थिती दाखवून सपोर्ट दाखवूया. कारण पेडण्याचे अस्तित्व दवरप हे आमचे पेडणेकारांचे काम असतले. जर आम्ही हे पेडणेकार करू शकना जाल्यार आमचं फुडलें कितें जाता. पीडित शेतकरी म्हटल्यार जाता, कारण आमची मोपा गांवची जवळजवळ 29 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन, तसेच सगळी 1 कोटी स्क्वेअर मीटर जमीन सरकारान जी घेतली, ह्या जमनीच्या बदल्यात जो लोकांका जो मोबदलो दिलो तो अजूनही तुटपून जो आसा, पण तरी सुद्धा खुबश्यो केसी आयज कोर्टान आसात आणि ते फास्ट ट्रॅक फक्त कोर्टाक नाव आसा, पण त्या लोकांचो अजूनही सुद्धा पेमेंट क्लियर जाल्लो ना आसा. आता गव्हर्नमेंटान लँड युजर सर्टिफिकेट आमकां दिता म्हटले, पण हे लँड युजर सर्टिफिकेट घेतल्या उपरांत त्यासाठी त्या जे लँड युजर जे लोक आसा ह्या लोकांसाठी सुद्धा सरकारान स्पेशल अशी एक काही स्कीम तयार करची, जेणे करून त्यांना ह्या जमनीच्या बदल्यात एअरपोर्टारच न्हय तर इतर सुद्धा संपूर्ण जे गोंयान जे आमचे जॉब जे क्रिएट जाता ह्या जॉबान सुद्धा त्यांना समाविष्ट करून घेऊन स्पेशल आरक्षण ह्या लँड युजरां खातीर दिवपाची सरकारची आमची एक मोठी एक मागणी आसा. सांगपाचें म्हणजे एवरी टायम सीएम म्हणटा 80-90% पेडणेकार आसात. नांवां पेडणेकार असले म्हणून जायना, रियलिटी हे ना. आणि जे जॉब जो सीएम सांगता एवरी टायम हे चुकीची माहिती आसा. कित्याक न्ही, जॉब्स म्हणजे कितें आसा, जसो परमनंट सोल्युशन त्याचे कन्फर्म जॉब आसता ताका जॉब्स म्हणटात, टेम्पररी जॉब म्हणू शकना. सीएम जेन्ना जॉब दिले म्हणटा म्हणजे ते आउटसोर्सिंग घेता ताका जॉब म्हणू शकना. आणि हे आउटसोर्सिंग जॉब कसले आसा, हाऊसकीपिंग, मेंटेनन्स, हे सादी कामां आमचे पेडण्याचे लोक आसात. आणि आता म्हाका दिसता ते आमचे भुरगे सुद्धा कंटाळ्यात, कित्याक तेंचे ग्रॅज्युएशन, तेंचे हायली क्वॉलिफिकेशन आसतना सुद्धा तांकां बारीक कामां दितात ते GMR, जेणे करून ते जॉब म्हणू शकनात. आता बरेचसे महाराष्ट्र किंवा भायले नॉर्थ इंडियाचे लोक हे हायली ऑफिसर्स आसात, ते आपल्या लोकांक थंय कनेक्ट करतात. आणि आमचे जे पेडण्याचे लोक आसात हे बारीक कामां, ते टेम्पररी कामां आसात. सो सीएमान अशें म्हणप न्ही ते 80-90%. जर तुमकां जर आहात जाल्यार गिव द क्लॅरिटी, बाबा ह्यो कन्फर्म एम्प्लॉईज आसा आमचे, ते 80% आसा काय 90 काय 50 ते कळतले. हेचेर खरें म्हणजे एक व्हाईट पेपर काडपाची खूप गरज आसा सरकारान.